मायमोगाचे येवकार मनीषा जाधव सुरेखपळाचे हेडलाइन्स। सोशल मीडियाचो प्रभाव कोयर उडोवपाचे प्रकरण व्हायरल। एकल्यान जीव दिल्ल्याचो दुबाव गोय आसा कोयराच्या चर्चेखाला, पूण संबंधित यंत्रणांची हालचाल खंय? घरगुती एलपीजी सिलेंडराच्या दरात 29 रुपयांनी वाढ, 3 महिन्यातली दुसरी वाढ, दर पावले 942 रुपयांचेर। धर्मेंद्र प्रधान पदाचो राजीनामो दिना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतले। कॉक्रोच जनता पक्षाच्या संस्थापकाची शिटकावणी, परीक्षा आणि भरती परीक्षेत अनियमितताय केल्ल्याचो आरोप। आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सोशल मीडियाचो इतलो प्रभाव पडपाक लागला की आता राज्यात कोयर उडोवपाचे प्रकरण व्हायरल जाल्ल्यान एकल्यान जीव दिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान गोय चर्चेखाला आसा। एके वटेन कोयर उडोवचो न्हय म्हण बरयल्ल्या सुवातेर कोयर व्हडा प्रमाणात उडयल्लो पळोवपाक मेळटा, जाल्यार दुसरे वटेन कोयर वेळार नितळ जायनाशिल्ल्यान घाण वास आनी रास पडिल्ली चित्रां मुखार येतात। लोक आंदोलना करपाची तयारी दाखयतात, पूण मुखेल प्रश्न म्हळ्यार लोकांक हांगा मूलभूत सुविधांक लागून झगडचें पडटा, जाल्यार कोयर हो विशय तडीक लागप ही खूप दूरची गजाल जावन आसा। साबार वाठारांतल्यान हे समस्येचेर फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांचो हो स्पेशल रिपोर्ट पळयात। इधर लास्ट टाइम 2 महीने पीछे हमने एक इश्यू किया था कि पंचायत को रिक्वेस्ट किया था कि ये कचरा इधर से निकालो बोल के। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये जो डंपिंग यार्ड है इधर ही पड़ा हुआ है। और आज बारिश का दिन मौसम चालू हुआ है, तो आज हमारी गांव की इतना हालत खराब है कचरे की वजह से। जब यहाँ से कोई गुजरता है तो नाक पे कपड़ा लेके घूमता है, यहाँ पे कोई गुजर नहीं सकता। और दूसरी बात, आज से स्कूल चालू हो रहा है बच्चों का, तो सोचो अगर बच्चे यहाँ से जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेंगे? हाँ, पंचायत क्या कर रही है, हमारे एमएलए क्या कर रहा है? जब मैंने एमएलए को बोला कि आके देखो, पंचायत एमएलए बोलता है कंप्लेंट करो पंचायत को। हम क्यों कंप्लेंट करने का? तुम्हारा काम क्या है? क्या है तुम्हारा काम? हम जब बोलेंगे तुम करेंगे, तुम्हारा काम है कि आगे ये काम करो, या तो अपने पद से रिजाइन दे दो। आज हम यहाँ पे रख के मरने का? हाँ, करून वयता आम्ही हांगा रावता, आम्ही किती करपाचे? पंचायत लोकांक थकला नाही क्या? पंचायत लोकांक थकला नाही। वडे लोक येता हांगा उभे रावता, वयता पंचायत लोकांक आमका मागे ना आम्ही दिसभर हांगा आसता, भुरगीं आसा त्या भुरग्यांक कितें जावन वचना? तुमकां कितें जाता? तुमकां मागे करून वयता, तुमकां हिंगा उडयता, मार म्हणटा हिंगा आमकां मार, आमकां मार, केन्ना येता दारा कडेन? तुमी धाकटी भुरगीं आसा तेका कितें जातलें तुमकां आतां दुयेंसां खबर आसा? कितें तुमी शिकलेले मनीस, तुमकां सांगपाची गरज ना। भुरगीं धाकटी तुमकां कळटा, शिकलेल्या मनशाक तुम्ही मातशें पळया हे कितें चल्लां, हे हांगा कितें आसा तें आमी कशी रावता दिसभर हांगा। गावचे लोक रस्त्यार येतले आणि पयलीं तुमी सांगता बरें आमी हे करता ते करता, मागीर कोण पळयना हांगा येवन कितें बी करून एक काडपाकूच जाय हांगासून। गेल्या वर्साच्या एक ट्रेंड जाल्लो की मिनी काश्मीर म्हणून त्याच जाग्यार आमी सध्या उभे आसा। पण आता पावस येवपाचो जालो,
पूण आतां पळयलें जाल्यार खुबशे लोक हांगासर आपले पिकनीक मनोवपाक येयल्लेले आसा आनी खुबशे आमकां तरणाटे हांगा दिश्टी पडटा. पूण आमी पळयलें की वयरच्यान येताना जे मेन रोड आसा थंयच्यान की खुबसो कोयर हांगा पडलेलो आसा आनी बॉटल्स, बियर बॉटल्स तशेंच चिप्सांचे पॅकेट हांगा पडल्या. आनी हांगाय ह्या वाठारांनूय हांगासर खुबश्या जाग्यांचेर कोयर आसा. हांगा लोक येताच पूण अशें कोयर करपाक जायना तेंच्यांनी, कित्याक एक सोबीत असो वाठार हांगा गरमेच्या दिसांनी दिश्टी पडटा. आतां पावस जेन्ना सुरू जातलो तेन्ना हांगा सगळें उदीक भरतलें, जे अंजुना डॅम आसा तेचें. पूण जे लोक येता तेंच्यांनी आपले सांबाळपाक जाय, कित्याक हांगा कोयर उडोवपाक जायना तेंच्यांनी. पूण हांगा आमी एक पळोवंक गेले जाल्यार हांगासर चडशे पेपर पडलेले आसा, प्लास्टीक बॉटल्स पडलेल्यो आसा. आमचें म्हणणें एकूच आसा की लोक तुमी हांगासर येया, हांगासरले जे सोबीत जो नजारो म्हणटा तो आसा तो पळया. पूण पळयतानाच जे तुमी कितें घेवन येता हांगासर, जे प्लास्टीक घेवन येता, जे बाटल्यो घेवन येता, जे खावपाक घेवन येता, ते तुमी खाल्ल्या नंतर जे तुमचे जे कितें उरता वेस्ट, तो तुमी वेस्ट त्या एका खंयच्या तरी पिशवेन घालचो आनी व्हरून वयर जे आमचो रोड आसा थंयसर डस्टबीन दवरलेले आसा आमचे डिपार्टमेंट जे आसा फॉरेस्ट तांच्यांनी, थंय व्हरून तुमी उडोवचो. गार्बेज हो एक मेजर प्रॉब्लम सध्या गोंयान सगळे जाण फेस करता. म्हणल्यार सगळे कडेन तुमी इंटरनल रोड पळयले, तशेंच जे मेन रोड आसा ते सगळे रोड सायड्स जे आसा ते सगळे गार्बेजीन सध्या भरलेले आसा. आनी असोच एक जागो म्हणल्यार सांखळी पोरये ह्यो म्युनिसिपालिटी सांखळी आनी पोरया पंचायत हांच्या मदीं जो रस्तो आसा तो पडटा. थंयसर सगळे कडेन सध्या गार्बेज डंपींग जाल्लेलें आसा. आनी हो जागो जो आसा तो सामको लागीं आसा तो GIM, एक व्हडलें इन्स्टिट्यूट, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. तातूंत जे देशभरांतले भुरगे थंय शिकपाक येता आनी अशी ही गार्बेज ताच्या लागींच पडलेली आसा. ही गार्बेज कितकेशे म्हयने जाले हांगा पडलेली आसा आनी कोण उडयता हें अजून पर्यंत खबर ना. पूण लोकांनी हे जे गार्बेज आसा ती खंयसर उडोवपाची बंद करपाक जाय. पुणूच तेचेर लक्ष पंचायतींनी आनी जी म्युनिसिपालिटी लागीं आसा तांच्यांनी दिवपाक जाय. वेळोवेळ तांच्यांनी ही गार्बेज उखलपाक जाय अशी मागणी लोक सध्या करीत आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, जाहीद हसन, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. तुमच्या रांदपाच्या बजेटाक आनीक एक फटको बसलो. घरगुती LPG सिलिंडराच्या दरात 29 रुपयांनी वाढ जाल्या, जी फकत 3 महिन्यांतली दुसरी वाढ आसा आनी दर 942 रुपयांचेर पावला. अस्तादाशय संकश्टाकडेन संबंधित संवसारीक उर्जा आडमेळींक लागून सरकारी तेल कंपन्यांक पिळून काडप चालूच आसा, जे अजूनय ते विकपी दर एका सिलिंडराचेर व्हड लुकसाण सोंसपाक लागल्यात. फेब्रुवारीच्या अखेरेक अस्तद आशियात संघर्ष वाढले उपरांत आता घरगुती LPGच्या दरात जाल्ली ही दुसरी वाढ आसा. पहिली वाढ 7 मार्चाक जाली, तेन्ना दर सिलिंडराक 60 रुपया वाडयले. फाटल्या 3 म्हयन्यांत वाढ 14.2 किलोच्या सिलिंडराक 89 रुपया जाल्या. व्यावसायिक क्षेत्रात हॉटेलां आणि रेस्टॉरंटांनी वापरिल्ल्या 19 किलोच्या सिलिंडराच्या दरात ह्याच काळात 5 वेगवेगळ्यो वाढ जाल्यात आणि दिल्लीत आता ताची किंमत 3113.50 रुपया जाल्या.
दर वाढपाचे 2 फेरे जावन लेगीत इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम ह्या सरकारी तेल विपणन कंपनीक व्हड लुकसाण सोंसचे पडटले. दर एक घरगुती सिलिंडराचेर सध्या सुमार 700 रुपया उणी रिकव्हरी आसा. 14.2 किलोच्या सिलिंडराची पुरवण करपाचो खरो खर्च 1600 रुपया परस चड जाला. म्हळ्यार गिरायकांक अजूनही खऱ्या खर्चाच्या अर्धा परस चड फारीक करचे पडटात. फाटल्या अर्थीक वर्साचे अखेरेक घरगुती एलपीजीचेर वट अंडर रिकव्हरी 60,000 कोटी रुपयांचेर पावली, जी फाटल्या वर्सा 41,338 कोटी रुपयां परस चड वाडल्या. सरकारान तेल कंपनीक 30,000 कोटी रुपया लुकसाण भरपाक दिवपाक मान्यताय दिल्या. पूण ही तफावत बरीच आसा. जून महिन्यात आंतरराष्ट्रीय एलपीजी बेंचमार्क दर सुमार $790 प्रति टन असताना फेब्रुवारी सावन 46% वाडिल्ल्यान जागतिक दर स्थिर उरल्यार फुडले बदल जावपाची शक्यताय उद्देग निरीक्षक न्हयकारूंक नात. हॉर्मुझच्या समुद्रधुनीत आडखळ आयिल्ल्यान संवसारीक दरात वाड जाल्ल्याचो उल्लेख करून सरकारान ह्या वाडट्याचे समर्थन करपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारल्यात. हो एक म्हत्वाचो येरादारी मार्ग जातूंतल्यान भारताची सुमार 54% एलपीजी आयात जातली. संकश्टाच्या तेंगशेर उदका मार्गांतल्यान जावपी व्यापारी येरादारी लागीं बंद जाल्ल्यान आयात खर्च व्हड प्रमाणात वाडलो. आपल्या स्थितीचे समर्थन करताना सरकारान देशवार दराची तुळा जाहीर केली. भारतीय गिरायकांक हेर कडेन आशिल्ल्या लोकां परस खूब उणो पगार मेळटा अशें नमूद केला. दिल्लीतलो एक सामान्य गिरायक दर एक सिलिंडरांक 942 रुपया फारीक करता, जाल्यार उज्ज्वला लाभार्थी 300 रुपया दर एक सिलिंडर थेट बेनिफिट ट्रान्सफर केल्या उपरांत 642 रुपया फारीक करता. हे तुळेंत पाकिस्तानात 1046 रुपया, बांगलादेशात 1225 रुपया आणि कॅनडात 2411 रुपया इतले दर आसात. सरकाराचे म्हणणे आसा की उज्ज्वला नाशिल्ल्या कुटुंबांक लेगीत सिलिंडराच्या प्रत्यक्ष बाजाराकडेन जोडिल्ल्या किमती परस सुमार 700 रुपया उणे फारीक करतात. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि अरुण नाईक. परीक्षा आणि भरती परीक्षेत अनियमितताय केल्ल्याच्या आरोपाच्या दाव्याचेर धर्मेंद्र प्रधान पदाचो राजीनामो दिना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतले अशी शिटकावणी कॉक्रोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजित दिपके हांनी दिल्या. तशेंच दिल्लीत जाल्ल्या चळवळीच्या पहिल्या व्हड निषेधाक हजारांनी लोक वांटेकार जाले आणि आता देशभरात ताचो विस्तार जातलो असो दावो तांणी केलो. फुडल्या सप्तकात ही मोहीम चड खर करपाचे उतर दिले. आमी केल्लो निषेध यशस्वी जालो कारण तातूंत 6,000 ते 7,000 लोक हाजीर आशिल्ले. हे आंदोलन देशभरात जातले. धर्मेंद्र प्रधान राजीनामो दिना तो मेरेन आमी फाटी सरचे नात अशें दिपके हांनी नमूद केले. सोशल मिडियांतल्यान राजधानीच्या निषेध मैदाना मेरेन आपलो संघर्ष व्हरताना जायते जाण दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर देवले आणि शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. उनका प्रोटेस्ट यही था कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करें. आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट के दौरान भी एक अभिजीत दिपके ने एक कॉल दिया था कि 5 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन कर दे, क्योंकि सिर्फ ये प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट में हजारों लोग जुड़े ऑन द ग्राउंड, लेकिन इसके पहले 8 लाख लोगों ने साइन भी किया था पिटिशन उनके रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं. एंड देयरफॉर ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इट वाज वी रियली थैंक ऑल द पीपल हु केम थ्रू. 6 जून 2026 ये तारीख इतिहास में लिखी जाएगी, क्योंकि आज इस देश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है. जिन युवाओं को क्या क्या नहीं कहा गया, उन्हें एंटी नेशनल कहा गया, उन्हें पाकिस्तानी कहा गया, उन्हें कहा गया कि ये लोग तो सड़क पे उतर के अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकते. इन लोगों पे इतना ज्यादा इन लोगों पे एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन आज इस देश के युवाओं ने ये साबित कर दिया कि वो गांधी के देश के युवा हैं, वो अंबेडकर के देश के युवा हैं. इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी संख्या में जो कॉकरोचेस आए, इतना शानदार, इतना शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो किया, हम तहे दिल से पूरे देश भर के युवाओं का शुक्रिया अदा करते हैं. हमें पता है बहुत सारे मैसेजेस हमें लगातार आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हम आ नहीं पाए, लेकिन हमें पता है कि आप आज कहीं ना कहीं हमारे साथ थे. आज इतने हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर भीड़ होने के बावजूद, युवाओं का सैलाब उमड़ने के बावजूद, सरकार की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से इस्तीफे की कोई खबर नहीं आई. ना ही प्रधानमंत्री ने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया. जिन लोगों को लग रहा है कि आज सिर्फ एक प्रोटेस्ट थी, उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था.
7 दिन का समय हम इस सरकार को दे रहे हैं कि या तो धर्मेंद्र प्रधान अगर थोड़ा भी उनमें सम्मान है इस देश के लोकतंत्र के प्रति, यदि थोड़ी भी उनमें जवाबदेही है इस देश के युवाओं के प्रति, तो 7 दिन के भीतर वो इस्तीफा दें या फिर प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बर्खास्त करें। 7 दिन में पता है उसके काफी सारे फॉलोअर्स आज सरकार को दे रहे हैं, सम्मान पूर्वक इस्तीफा दीजिए या उन्हें बर्खास्त करें, वरना ये आंदोलन पूरे देश भर में फैलेगा। आंदोलन चलना था, माफ कीजिए, 5 बजे से पहले आंदोलन क्यों खत्म कर दिया? क्या कोई नहीं, आंदोलन 5 बजे तक था। दिल्ली पुलिस का भी हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने बाकायदा आज हमारे साथ कोऑपरेट किया। एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन हमारी भी प्रायोरिटी थी और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भी प्रायोरिटी थी, तो हम बहुत खुश हैं कि शांतिपूर्वक ये आंदोलन आज जिसकी एक शुरुआत हुई है, एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई है, उसका आज पहला प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। देखिए, डिमांड तो बहुत है, सपने इस देश के लिए बहुत हैं, लेकिन अभी के लिए प्रायोरिटी एजुकेशन सिस्टम अगर हम रीसेट करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत शिक्षा मंत्री को हटाकर ही होगी, क्योंकि जब तक ये शिक्षा मंत्री हैं तब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था हम सुधारने की बात भी नहीं कर सकते। आप इस देश के युवाओं पर भरोसा रखिए, इस देश के युवाओं पर भरोसा रखिए। बहुत जज्बा है, बहुत समझदार है। कितने लोगों ने आज क्या क्या उनके लिए बोला, पर आज सभी ने देखा कि हजारों की संख्या में एक बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम लोगों ने किया। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है, पर आज रीसेंट बटन पे हम एक और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि 7 दिन सरकार के पास हैं, आप इस्तीफा दीजिए, मोदी जी बर्खास्त करें और फिर आगे की कार्रवाई हम सभी आप लोगों के बीच में। आज मुझे एक लेटर आया कहीं से, some students had sent, it was handed over to me at the stage also. उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी को लिखा है, लेकिन वहां से कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन देखिए, ये जो सुसाइड्स हुए हैं इतने सारे बच्चों का, उसमें उनका फर्ज नहीं बनता है कि वो एक कमेंट करे, खेद जताए, वो भी तो नहीं हो रहा है। तो युवा तो बात करना चाहता है, लेकिन बात जब नहीं कर रहा है सरकार, तभी तो वो रोड पे उतर रहे हैं। Such a huge crowd and yet it remained a very, very peaceful protest, maybe one of the most peaceful protests the country has seen in a while. That only tells that the Gen Z and the youth of this country has Gandhi and Ambedkar in their blood, and we are very, very optimistic. We are very, very hopeful that this is the beginning of something big. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. फुडल्या सप्तकात लेगीत राज्यात हलको ते मध्यम पावस पडटलो. कांय सुवातांनी गडगड घालत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. दमट परिस्थिती तिगून उरतली. गडगड, वीज आणि वादळी वाऱ्या सयत कांय सुवातांनी पावस हजेरी लायतलो. उष्णतायेंतल्यान थाकाय मेळटली. थंडसाण जाणवतली. IMDन अदमास उक्तायला. सोमारचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. हलको ते मध्यम पावस, गडगड आणि वीज, घोळटले वादळी वारे. घेवची जतनाय. IMDचो येल्लो अलर्ट. जाणवतली थंडसाण. सोमारचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चे आजचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस.